नमस्कार, हांव सरिता गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया गव्हाच्या पिठाचे पोळे। वो हांवें अर्द कप बारीक रवो घेतला, तातूंत हांव 1 कप गव्हाचे पीठ घालता। उदक घालून मिक्स करून घेवया। थोडे थोडे उदक घालून मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठान गुळे जावपाक दिवपाक जायना, हातूंतले गुळे सगळे मोडून घेवपाक जाय। हे पळया, पीठ अशें पातळ जावपाक जाय। 1 कांदो हांवें बारीक कापून घेतला, अर्द वाटी सोय घालता, 2 हरवे मिरसांगो बारीक कापून घालता, चवी प्रमाणे मीठ घालूया, अर्द चमचो साखर। हे सगळे मिक्स करून घेवया। हातून हांवें 3 कप उदक वापरला। पीठ अशें जावपाक जाय। पोळे करपाक सुरवात करूया। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तव्याक थोडेशें तेल लावन घेता। तवो बरो तापपाक दिवपाक जाय। आता आमी पोळो घालून घेवया। पोळो घातल्यानंतर ताजेर थोडेशें तेल घालपाक जाय। पोळो परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरो भाजून घेवपाक जाय। पोळो आता हांव काढून घेता। गव्हाच्या पिठाचे पोळे खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।